एशियाचो मिशनरी, गोंयचे नेकेत्र, श्रीलंकाचो आपोस्तल सान जुजे वाज. एशियांतल्या श्रेष्ठ मिशनरी पैकी जुजे वाज नांवार्दीक जावन आसा. भारताच्या गोंयांत बेनावली म्हणले कडेन क्रिस्टोफर वाज आनी मारिया मिरांदा नांवाच्या जोड्याक तिसरो पूत जावन 1650 आनी एका इसवेंत एप्रिलाच्या 21 तारीखेर तो जल्मलो. 1670 आनी 6 इसवेंत 25 वर्सां प्रायेर पोरण्या गोंयांत आर्चबिस्प आंतोन ब्रंदावन ताका याजकी दिक्षा दिली. 1680 आनी 1 इसवेंत कॅनराक भायर सरल्या ताणें केदींच पाटी पळयले ना. आपल्या मिसावांत तो श्रीलंकाक पावलो. हांगासर कॅन्डींत त्या काळाच्या सर्व कश्टांक म्हणजे हव्याच्या, दुबावी दिश्टीच्या, बंदडेच्या आनी हर रितीच्या कश्टांक वळख जावन सोम्याचें उतर प्रगटच्यांत अतिश्रेश्ठ मिशनरी जावन तो वावुरलो. याजकी जिविताची 30 आनी 6 वर्सां गोंयां, कॅनरा आनी श्रीलंकांत श्रेष्ठ मिशनरी जावन वावुरलो. कॅनरांत प्रोपगांदा आनी पाद्रवादो पंगडा मदें शाणेपणान वावुरलो. अभिवृद्धी जावन येवच्या एशिया गांवांत मिशनरेक तरबेत करचो संस्थो ताणें पयले फावटी अजापाच्या कुर्साच्या नांवार पोरण्या गोंयांत स्थापीत केलो. थंयतावन श्रीलंका आनी हेर कडेन मिशनरींक पाठयले. अशें ताच्या भाग्यवंत जिविताक तकनासचे उर्बेन आनी अखंड धैर्यान श्रीलंकाचो आपोस्तल जालो. ताणें श्रीलंकाची पवित्र सभा जिवाळ दवरली. मोरयेतें जुजे वाजाची भक्त अप्रतीम. आपल्या वर्दी उपरांत ताणें बरयल्ल्या एका पत्रांत तो म्हणटा, एक गुलामपणाची चीट ताणें बरयल्ली ती जावन आसा. आंज मनीस आनी सर्व रचना जाणा जावन दितकी हांव बाप जुजे वाज देवाच्या आंकवार आवयचो सासणीक सेवक जावन म्हाकाच हांव विकतां आनी म्हाकाच हांव भेटयतां. शांत आनी समाधानी जावन जशें जिणयेंत तशें मरणांत भोंवतणीच्या मनशांक एक उजवाड जावन हातांत पेटयिल्ली वात घेवन आनी वंटार जेजूचें नांव उच्चारून 1711 वर्साच्या जनेराच्या 16 तारीखेर शुक्रारा राती श्रीलंकाच्या कॅन्डींत तो मरण पावलो. 284 वर्सां उपरांत पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान जनेराच्या 21 तारीखेर 1990 आनी 5 वर्सां जुजे वाजाक भाग्यवंत म्हूण पाचारून आल्तरीचो मान फावो केलो. पापा फ्रांसिसान 2015 जनेराच्या 14 तारीखेर ताका सांतीपणाक उबारलो. सान जुजे वाजाच्या जिवितांतली थोडी अजापी घडितां तुमचे मुखार दवरूंक आमकां व्हरतो अभिमान भोगता. क्रिस्टोफर आनी मारियाच्या कुटुंबांत माग्नेराजार एकवटसो संकेत जावन आसलें. ह्या वातावरणांत जुजे मागण्याचो मोगी जावन वाडलो. भुरगेपणार कुशाली जावन आसचो जुजे मागण्याच्या वेळार गंभीर जावन बदलतलो. हेरांच्या दिश्टीक पडनासता एकसुरो वरेविंगड तो मागणें करतलो. रातचें आपल्या कुडाच्या जनेलाच्या कुशीच्या पणसा रुखाच्या फांट्यार सोडून कोणायकी कळीत जायनासता भायर येवन देवाळाक वचून मागणें करतलो. हो पणसाचो रूख आजुनी थंयसर आसा. भुरगो जुजे फांत्यार उठोवन कोर्तालीम इगर्जेक वेतलो. तो इगर्जेच्या बागला लागीं वेताना तें दार अजापितरान ह्या धाकटुल्या सांताक स्वागत दिवंक म्हणले बरी उक्तें जातलें. आतांय साबार भक्तीक ह्या देवाळाक हें अजापिदार पळोवंक येतात. 1680 आनी 1 वर्सांतावन 1680 आनी 4 वर्सां पर्यंत सान जुजे वाजान आमच्या कॅनरांत वर्ती सेवा भेटयली. कॅनरांतले मिसांव जुजे वाजाक गुलाबाची मांद्री जावन आसले. बगार साबार कांटे थंयसर आसले. तो वायट आनी खोटेपण भियाविणें खंडन करतालो. अनितीन जियेतल्यांक उक्त्यान जिणी बदलूंक उलो दितालो.
असलो प्रामाणीक मनोभाव ताचे थंय आशिल्ल्यान ताका सबार दुस्मान उदेले. पानीर फिरगजेंत जुजे वाज सेवा दिवन आसतना थोडे दुस्मान गुपित थरान एकवटीत जाले आनी जुजे वाजाक लगाड काडूंक तांणी गुटमोळ केली. एका काळोखी राती पिडेस्ताक संस्कार लाबोनच्या निबान जुजे वाजाक आपोवन व्हरूंक ते आयले. बावडो जुजे वाज हांची फितुरी नेणासतना तांचे संगी गेलो. त्या काळोखांत लांबायेची वाट समकोन ते मुडीपू गुड्याक पावले. हांगासर जुजे वाजाक जीवशी मारूंक ते आयते जाले. ह्या घडये जुजे वाजान तांकां सांगलें की आपूण मरोंक भियेना, पूण मरचे पयले मागणें करूंक अवकाश दिवंक विनंती केली. जुजे वाज धरणीर सरपडलो आनी सर्गी दिश्ट उबारून ताणें मागणें केलें. अबळे हे घडये मोळबार विचित्र उजवाड फांकलो आनी धर्ण फुटोवन 3 उदकाच्यो झरी उमाळल्यो. हे देखल्ले ते घातकी भियान थरथरले आनी थंय तावन खिणान पळून गेले. हे परी सर्वेस्परान आपल्या सेवकांतय ताची महिमा दाखयली आनी त्या भिरांकूळ घडये जुजे वाजाची राखण केली आनी ताच्या दुस्मानाक देवान दुस्पटायलें. श्रीलंकांत सुवार्ता परगटचे वेळी जुजे वाजाचेर भिरांकूळ अणवार आयलें. पोर्चुगीसाचो गुडाचारी म्हूण ताका रायान जैलांत बंद केलो. जुजे वाज बंदींत आसतना सर्वेस्परा देवान आपल्या सेवकाद्वारी आपली महिमा उगडापी केली. त्या दिसांनी पावस उणो जावन आयलो. सगळ्यांनी कठीण दग विस्तारली. लोकांक आनी मनजातींक पियोंक उदक ना जालें. भाताचें बेळें नास जावच्या स्थितेक पावलें. जानवरां हेने तेने वाटेर पडोवन मरतलीं. अशें चिंतिनासतना श्रीलंकांत बरगाल आनी सुकीदाड विस्तारली. राय विमलधर्म सूर्या आपल्या प्रजेचो वर्तो मोग करतलो. असल्या परिस्थिती विशयान कितेंच करूंक असाध्य जावन तो कळवळ्ळो. आपल्या धर्माच्या पुजा रितावन विविध पुजा ताणें करयली. मंत्रवादींक आपोवन माट मंत्रां तंत्रां करयलीं. पूण परिणाम कितेंच जालो ना. ह्या घडये जुजे वाजाचें भाग्यवंतपण ताच्या मतींत उदेलें. निमाणें हातेर जावन जुजे वाजाची मजत घेवंक ताणें निचेव केलो आनी ताका ताच्या देवा लागीं मागोवंक विनंती केली. जुजे वाजान आनी जुआवन उक्त्या मैदानार एक आल्तार रचली आनी ताचेर एक कुरिसू उबारलो. वर्त्या भक्तीपणान आनी बरवशान सरगार दिश्ट उबारन दोगांयनी मागणें करूंक सुरू केलें. सबार वेळ मागणें करतास मोळबार काळी मोडां मांडून आयलीं. मागण्याच्या बळान कडलीं आनी उदका तेंबे जावन धरणीर वाळ्ळीं. सर्वांनी विजमीज जावन देखतना शिरंदारीचो पावस वतलो. पूण जुजे वाजाचेर आनी आल्तारीचेर उदकाचो एक तेंबोय पडोंक ना. हें अजाप देखल्लेंच रायाचें काळीज परिवर्तन जालें. जुजे वाजांतय ताका मोग, गौरव आनी अभिमान वाडलो. एक बळवंत पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा हुजीर ताणें मान बागयलो आनी भावार्थ प्रसार करूंक जुजे वाजाक संपूर्ण स्वातंत्र्य दिलें. सांत जुजे वाज कुंदापरांत सेवा दिवन आसतना त्या फिरगजेंती व्हड एक अजाप घडलेले विशीं आमकां रुजवात फावो जाता. त्यावेळी त्या दिसांनी जुजे वाज कुंदापूर फिरगजेंत सेवा दिवन आसलो. त्यावेळी मैसूर तावन गोंया वेसो एक जेजुईत याजक कुंदापूर पावलो आनी त्या दिसा तो कुंदापूर इगर्जेंत जुजे वाजा संगी रावलो. मोद्यानेर त्या याजकाक जाग जातना ताका जुजे वाजाच्या कुडात थावन विचित्र उजवाड फांगचो दिसोन आयलो. वर्त्या आतुरायेन ताणें ताच्या कुडांत तिळण पळयतना तें दृश्य देखून तो विस्मीत जालो. जुजे वाज मागण्यार मग्न जावन आसलो आनी त्या बागी घडये तो धरणीर नासता ताका वयर उबारलोलो ताणें देखलो.
गोंया पावतच ही गजाल जुजेवाजाच्या वडिलांक ताणें सांगली आनी तो खरोच एक भाग्यवंत याजक म्हणून तांकां ताणें विवार आयली. जुजेवाजाच्या भाग्यवंतपणा मुखार रूख, झाडां, वारें, उदक, विकाळ जीवदळी आनी भिरंकूळ मनजाती तकली बगयतल्यो. गलगामुवा म्हणल्या एका हळ्ळेक जुजेवाज केदाळाय भेट दितलो. त्या गांवां बोवारी रानवट सुवात चड आसली. रानांतल्या विकाळ जीवदाळीतावन त्या लोकांक कठीण उपाद्र आसले. विकाळ सोरोप साबोन साबार जण मरताले. असल्या कश्टांच्या घडये जुजेवाज तांच्या कुमकेक आयलो. ताणें एक रुकडसो कुरीस करून एके प्रमुख सुवातेर उबारलो आनी त्या घडयेतावन घडलें एक नवाल. त्या गांवच्या लोकांक विकाळ जीवदाळ्यांचे दोसू आखेर जाली आनी आज पर्यंत त्या गांवांत जीवदाळी पळोवंक मेळनात. जुजेवासान केल्लो तो कुरीस आजुनी त्या गांवच्या कातोलिकांनी जागृतायेन दवरला. एक दीस त्या रानांत जुजेवाज चलोवन वेताना एक भिरंकूळ हस्त आक्रमण करूंक आयली. साबार जाणांक तिणें जीवशी मारलें. तोवळ जुजेवाजान बेंजार केल्ली एक वात तिचे मुखार धरली आनी त्या घडये ती हस्त शांत जाली आनी जुजेवाजाक तिणें दिंबी घाली. ताणें तिका रानाक वचूंक आदेश दिलो. त्या दिसा तावन ती हस्त परत त्या हळ्ळेक प्रवेश जावंक ना. सांत जुजेवाजाच्या मानाक नोवेनाचें मागणें. हें सांत जुजेवाज बापा, तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीतावन देवाची बेसांवां आमकां वांटित आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श. तुवें चलल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेल फांगत. त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तोन प्रेरण घेतां आनी आमकांच तुज्या गोपांत समर्पितां. सांत जुजेवाज बापा, देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें. तुज्या जिणयेंत देवाचो अपरिमीत मोग हजारो लोकांक वांटच्याक तूं सुडसुडीत जालोय. अंधकारांत बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडयल्या सरशी तूं धांवलय. तांकां जिविताचें उतर प्रगट करून साक्रामेंत दिवन देवा सरशी तुवें फाटीं हाडलें. हें मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली ना, कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नात. असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लत घाल. देवाचें उतर प्रगट करूंक आमची काळसां उर्बेस्त कर. पेल्याच्या बचावे विशान चिंतूंक आमकां शिकय. सांत जुजेवाज बापा, ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलय. देवाची विशेश मजत तुजे सोवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो तुवें केलोय. आज सर्गराजांत देवा संगी तूं आसाय. थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवीत तुका उक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख, पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडता. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं माग. हे घडये म्हज्या गरजा पासत देवा लागीं विनंती कर. मौनपणी आमच्यो गरजो उचारया. सांत जुजेवाज बापा, देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडिनाका. दुस्मनाच्या सर्व पासातावन आमकां राखून व्हर. भावार्थाक आडवेच्या संगतींक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक, मोरयेमायेच्या गोपांत रावोंक आनी उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सासणाच्या सासणाक जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन.